मायमोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळोवयाचे हेडलायन्स. काणकोण खोतीगांवां लोकांनी आडायले रस्त्याचे काम. मातयेर डांबर घालपाचो कंत्राटदाराचो यत्न. योग्य तरेन जालें ना काम म्हणत थळाव्यांनी केलो विरोध. दिवचल व्हाळशेकार तानेल्यात उदकाक. हर घर नल से जलाच्यो तिस्त्यो वाद्र्यो. 4 दिसां सावन सुकले नळ. लोकांच्यो उदका विभागाक कागाळी. आणि आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. हर घर नल से जलची घोषणा दिवचले सुकल्या. दिवचल व्हाळशे लोकांचे फाटल्या 4 दिसां सावन उदकाच्या उणावाक लागून हाल चल्ल्यात. अधिकाऱ्यांकडेन परत कागाळी करून लोक थकले. लोकांक उदकाचो पर्यायी स्त्रोत नाशिल्ल्यान लोकांक नळाच्या उदकाचेर निमून रावचें पडटा. व्हाळशी वाठारांत सध्या उदकाचे खुबशे प्रॉब्लेम जावपाक लागला. तातूंत नवे पायपलायनी घातल्या कारणान दिवचले खुबश्या वाठारांत मातयेचें उदक म्हणजे गढूळ उदक येता आनी ही कंप्लेन खुबश्या वेळार लोक करतना आमकां दिसता. आतां पळयल्यार व्हाळशी ह्या वाठारांत एक बिल्डींग तशेंच जो वाठार आसा वाडो आसा थंयसर गढूळ उदीक येता अशें लोकांची कंप्लेन आसा. तेंच्यांनी खुबश्या वेळार ऑथॉरिटी कडेन कंप्लेन करून सुद्दां अजून पर्यंत कांयच कारवाय जावंक ना अशें थंय रावपी लोकांचें म्हणणें आसा. पूण अशें दिसता की पायपलायन घालता नवी पायपलायन्यो जाल्ल्यो आसा पूण अजून पर्यंत कनेक्शनां सारकीं जावंक ना आनी खुबश्या वाठारांत दिवचले जे प्रेशर पयलीं उदकाचो येतालो तो कमी जाल्लो आसा. पूण लोकांचें म्हणणें आसा की तेंच्यांनी फाटले ते व्हाळशेन 4 दीस जाले, फाटले 4 दीस उदकूच नाशिल्लें आनी आतां तर तांकां सामकें मातयेचें उदक येता आनी तांकां तेजेरूच रिलाय रावचें पडटा. कित्याक तर तांकां आनीक सोर्स नासल्या कारणान उदकाचो सोर्स नासल्या कारणान तांकां टॅपचे उदकाचेरूच डिपेंड रावपाक जाय. पूण तेंच्यांनी अशें मागलां की बेगींतल्या बेगीन सगळें सारकें करचें आनी तांकां एक स्वच्छ उदक दिवचें अशी तांची मागणी आसा. अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात लक्ष घालून वाठारांत उदका खात्याच्या सुरू आशिल्ल्या कामाची माहिती आदी दिवपाक जाय. आता ताकतिकेन साधन सुविधांची सुदारणा करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. फाटले 4 दीस जाले लोकांक उदक नाशिल्ल्यान लोक तिडकल्यात. नळाचें खंयचें काम चालू आसतना PWD वॉटर सप्लायचें कारण कितें आसा आमी सावध रावता. 2-3 दीस बाबा काम आसा नळाचें तर तितकें आमी उदक स्टोर करून कितें तरी आमी आमचें अरेंजमेंट करता. हे अचानक ते दीस खदूल उदक येवपाक लागलें. आमी कंप्लेंट केली तर कंप्लेंट केल्या उपरांत ते सांगपाक लागले खंय तरी तेंचें काम चलता, खंय तरी तेंचें ब्रेक डावन जालें. हो प्रॉब्लेम आमचो न्ही ब्रेक डावन जालें तें. कारण कित्याक हें म्हणपाचें येता कारण आमी जेन्ना बिलां भरता काय तेन्ना ते तशें विचार करिना बाबा कस्टमर बिलां भरता तांचो कितें प्रॉब्लेम आसूं शकता हो लागना. तशें आमकां आतां खबर आनी आमकां दुसरी गोश्ट सगळ्यान म्हत्वाची म्हणजे आमकां आनी दुसरो उदकाचो सोर्स ना. आमकां बाबा हांगा बांय आसा बांयचें बाबा उदक येता किंवा टँकरान बाबा भरपाचें आसा तशें ना. आमकां ह्या सगळ्या 12 फ्लॅटांक म्हणून एक कनेक्शन आसा आनी ते हांगा आमी हो टाकयो बसयल्या प्रत्येक म्हणजे 5-5 10 हजाराच्यो काय आनी त्यो जर खदूळ उदक येयलें तर हें 10,000 लिटर उदक आमकां बिलां भरून सुद्दां सगळें वेस्टेज घालोवचें पडटलें. हें आतां नुकसान कोणाचें जालें फायदो कोणाचो जालो आतां 4 दीस जाले कळयलें आमी काकोडे म्हणून ही आसा तांकां आमी फोन केलो. आतां लेखी तक्रार मात कायदेशीर दिवंक ना. काही ठिकाणी काल दनपारच्यान उदकच ना. म्हाजें म्हणणें अशें आसा तुमी जर तें काम करता तर काम करतना एक तर आमकां इन्फॉर्मेशन दिया आमी बाबा अशें काम करता आनी पूर्ण 2 दीस 3 दीस कितें तें उदक बंद दवरा आनी काम करा. आतां मदें काम करतना चिखल उदकाचो भितर गेलो तर तें साफ करपाचें काम कोणाचें? ते सगळ्या कडेन सगळ्या नळांच्या कनेक्शनान चिखल जाय सर रावतले की बाबा तुमकां एक खबर आसता बाबा चिखल गेलो तर ते सगळे फ्लो उदक सोडपाचें आनी परत नितळ करपाचें. कामां नवीन जातात. नवीन पायपलायनी घातला जुनी पायपलायनी आसता. आतां नवीन आनी जुनी हे तेंचे जॉईन करत आसतना ते कटाक्षान थंय लक्ष दिवपाची जबाबदारी कोणाची? इंजिनियराचीच आसता न्ही काय आमची आसा जनरल मनशाची? गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो.
सरकारी भौशीक काम लोकां खातीर आशिल्ल्यान लोकांक जाय तशें जाय आसता. काणकोणकारांनी कृतीन ते दाखोवन दिला. मनासारखे काम जावंक नाशिल्ल्यान लोकांनी रस्त्याचे काम बंद उडयले. सरपंचान धांव घेत बाबा रे तुमकां जाय तशेंच जातले काम अशें कंत्राटदाराचे वतीन उतर दिवचे पडले. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. आयज काणकोण तालुक्यातल्या खोतीगांव पंचायत वाठारांतल्या आवळी साबोल्या गोट्याकडे ह्या जाग्याचेर रस्त्याचें काम चलतालें आनी जेन्ना रस्त्याचेर काम चलतालें त्या वेळाचेर कांय कडेन रस्त्याक ज्या पद्दतीन रब्बर मारून डांबरीकरण करपाक जाय आशिल्लें त्या तरेन डांबरीकरण जायना जालें. स्थानीक लोकांनी हें पळयलें जाल्यार लोकांनी जेन्ना कांय वर्सां फाटीं आपल्याक रस्तो जाय म्हणून इल्लेशें सिमीट घालून रस्तो केल्लो आनी त्या जाग्याचेर आतां रस्तो करता आसतना बरेचशे कडेन ते फुटून बिटून गेल्लेले आसा. थंयसर निवळ करून रब्बल घालून आतां बऱ्या रितीन डांबरीकरण करपाक जाय आशिल्लें. पूण हांगासरलो कॉन्ट्रॅक्टर ज्या तरेन हें काम करपाक जाय आशिल्लें तें करीच ना जालो. उलट ज्या तरेन जो धुल्ल आशिल्लो ताजेरच डांबरीकरण करपा खातीर तांणी प्रयत्न केलो. अशा वेळाचेर स्थानीक लोकांनी आपल्या जबाबदार आशिल्ल्या वेगवेगळ्या मनशाक सांगलें पूण कोणीच अजिबात केअर केलें ना. निमाणें गांवांतल्या लोकांनीच येवन तें काम बंद उडयलें आनी ह्या वेळाचेर कांय वेळान खोतीगांवची सरपंच वृंदा वेळी पावले आनी ताणें सांगलें की हांगासर ज्या तरेन जें कितें काम जावपाक जाय तें काम लोकांक जाय तशेंच जातलें आनी आपूण स्पेशली जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा आनी इंजिनियर त्याच बरोबर रिलेटेड जो ऑफिसर आसा तांचे कडेन उलयतलें आनी लोकांक ज्या पद्दतीन काम जाय लोकांक जशें फायदेशीर ठरतलें त्या पद्दतीनच हें काम जाग्यार घालून दितलें अशा तरेचें उतर ताणें ह्या वेळार दिलें. आमी हो भराव घालपा जाय म्हणून सगळी दिश्टी पडटा तेका लागून आमी बंद केली. नाजाल्यार ती माती बी सगळी व्हांवून सकयल वचपा न्ही. तुमी पयलीं हांगासर तुमगे पंचा बीन कांय सांगूं ना? पंचाक सांगलें, इंजिनियराक सांगलें, सगळ्यांक सांगलें आमी अशे पद्दतीन करूंक जाय म्हणून. तें कांय केलें ना तेमी. आनी आयज सकाळीं मागीर कितें करताले? आज सकाळीं ते बेश्टे झाड मारून पळय हेजेर दामोर घालपाक. डिमांड कितें आसा, कितें करपाचें? आमगे डिमांड आसा हो बरा मस्त घालपाचो, 1/2 मिटर तरी बरा पडूंक जाय. तेज नंतर मागीर ती बेतो घालपाचो, बेतो घालून कितें करूंक जाय. अशी उरली जाल्यार उदक व्हांवून सगळी सकयल वचपा न्ही, आमकां गाडी वयर चडोवपाक मेळपा ना. रस्तो उरतलो पावसाक? रस्तो उरपा ना. कंत्राटदारान आपले पद्धतीन काम केला. खोतीगांवचे रस्ते बांधल्यात पूण काणकोण खोतीगांव आवळीच्या साबोल्या गोठ्याकडल्या रस्त्याची वाट लायल्या. देखून लोकांनी काम आडायले अशें सांगले जाल्यार हे कळटकच सरपंचान थंय धांव घेत लोकांक जाय तशेंच काम जातले अशी हमी दिली. लोकांक जाय तशें करून दितले ना आमी. डिमांड कितें आशिल्लो सद्याक? डिमांड काय आमकां कांयच सांगूना लोकांनी. ऑलरेडी आमकां सांगलेत ना तुम्ही सांगले शिवाय कळना न्हू तें काम. ओके, पूण आतां जे तुमकां कळला ते तुमी तांचे कडल्यान करून घेतले काय? जे फाल्यां आपण हें स्टॉप दवरपा जाल्यार हें उरलें आतां तेमची ईद आसा न्हू, ते येयन मागीर सगळें काम करतले. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. व्हाईट कॅसल इमारतींतली प्रदूषण जाल्ली उक्ती बाय WRDन आयज पुरली. इमारतींत रावपी बायलेन बाय प्रदूषित जाल्ल्याच्यो कागाळी दिल्ल्यो. बायच्या उदकाक किडे आसात अशें जमीन धन्यांचेय म्हणणें. जाल्यार बाय कायदेशीर आसा, आपणे बऱ्या उदकाची तरतूद केल्या. बाय बंद करचे बदला क्लोरीन घालून नितळ करूं येताली, बिल्डरान मत उक्तायलें. खोर्ली शिमेवयले व्हाईट कॅसल बिल्डिंगेची बांय आयज WRDन पुरली. कागाळ आयिल्ल्यान बांय पुरल्या अशें WRD अधिकाऱ्यान सांगलें. बांयतल्या उदकाक लागून भलायकी इबाडिल्ल्यान बिल्डिंगेंत रावपी सारिका वसिश्टान कागाळ केल्ली. जमीन धनीन विद्या आमोणकराचें तेंच म्हणणें. Actual reason I cannot tell how the underground water how it has got contaminated. That maybe the investigation has to be done. But the sample report shows that the water is contaminated. Water sample detection is done for coliform or whatever. जिणे आपली जमीन बिल्डराक इमारत बांदपाक दिल्ली ती विद्या आमोणकार आनी कागाळ करपी सारिका वसिश्टाच्यो ह्यो प्रतिक्रिया. ही जमीन हांव ओनर ह्या जमनीची. ही जमीन हांवें त्या अनूप खोबरेकर एका बिल्डराक दिली. तोच आयलेलो की आपण आमकां जमीन दी आनी तूं बिल्डींग बांद, आमी बिल्डींग बांदता म्हणून. आनी ताका ती दिली बिल्डींग बांदून. पण तेणी कितें केलें आनी ती विहीर काडली. आमची एक विहीर आसली बाय, ती बाय तेणी मुजवली, ती देवाची आशिल्ली. तेणी आनी मुजोवन तेणी दुसरी कडेन घातली. ही आमची बाय न्हू.
हांव जेन्ना 17 सालां आयली बिल्डींग घाली तेन्ना ते पळयली तर ही आमचे बांय आनी ते उदक काडूंक गेले ते घाणीचे आशिल्ले आनी ताका सांगितलें अरे ही घाण आसा त्या बांयत किडे आसा व्हडले व्हडले किडे येताले म्हाका सांगता कितें तो ना हे बरे आसात तुमकां पिवपाक घ्या तुमी म्हणून अनूप खबरेकर तर आयकत ना किती तर सांगले 8 वर्सां हांव ते उदक पिताले 8 वर्सां आनी मग हांव ते हॉस्पिटल जावन पडले खूब आजारी आशिल्ले हांव तरी ताका सांगले अरे ते उदक बंद कर PWDचे उदक लाय म्हणून कनेक्शन घे आयकूंक तयार ना मागीर तुमकां कितें जालें हांव बरें नाशिल्लें न्हू म्हाका पोटां बिटां दुखताले बाथरुमाक जाताले जोर येतालो तकली दुखताली जातालें म्हाका आजारी पडटालें भुरगीं सुद्दां म्हाजी आजारी पडटालीं पण तो काय आयकना म्हणून हांवें कितें 8 वर्सां तर ही आयली तिच्या भुरग्यांक तेच जाताले म्हाका जे जाताले ते मग हिने सांगले की तेका सांगले तेणी टेस्टिंग आणि ते गावले की तुमची कॉईन आसा म्हणून पिवपाचे लायकीचे ना ते उदक सारके हार्मफूल आसा ते जेन्ना आमचे PWDचे डिस्कनेक्ट केले न्ही जेन्ना दॅट बिल्डर वेंट टू WID टू रजिस्टर द वेल even after knowing it is contaminated that the well is काय problem ना आणि he wants the well to get registered for what again आमच्या खातीर सो कितें बायचें उदक फक्त क्लिनूच दिसप अशें ना तितून पळोवपाक जाय ताजो टेस्टिंग आसता सो आमच्या बिल्डरान फक्त एकूच डोमेस्टीक कनेक्शन घेतलेलें आणि आता तिने सगळें कंप्लाय केला आफ्टर ऑल द हॅरेसमेंट टू मी आफ्टर मी गोईंग टू ऑल द डिपार्टमेंट कंप्लेनिंग आता तिने घेतले बट वेन द PWD हॅड गिवन हिम सेइंग दॅट हे म्हणून दुसरें कनेक्शन ही डिड नॉट कंप्लाय जाल्यार बिल्डर अनूप खोबरेकारान दिल्लें हें स्पश्टीकरण आपली बांय लिगल आसा जाणी कागाळ केल्या तांणी आपणाक वैयक्तीक त्रास दिल्यात WIDनूय बांय बंद करपाची भुमिका कोणाचे आयकून घेतल्याक खबर ना बिल्डर अनुपाचो पार्टनर विल्स्टन डिसोजा जो स्वता फार्मासिस्ट आसा ताणें ही बांय नितळ करूं येताली अशें सांगलें बाय आमची लिगल आसा ती बाय पोरणी आसली तीच आमी रिनोवेट केला आनी ती रिनोवेट करून आमी तेंच्या हँडओवर केल्ली ती सो जेन्ना PWD उदक येना बायचें उदक यूज करताले सो त्या बिल्डींगेन 3 जाणां 36 युनिट्स आसा टोटल फ्लॅट्स एंड शॉप 3 जाणां जी आसा तेंचें म्हणणें आसलें कितें की बाय बंद करा कॉन्टेमिनेटेड आसा सो आमकां कांय सांगिनासतना तेंच्यांनी टेस्ट केलें सो हांवें म्हणलें ओके कॉन्टेमिनेटेड आहा म्हाजो रायट ना हांगासर बिल्डराचो हांव सगळ्या लोकांक विचारता सगळे लोक म्हणटा बाय बंद करूं नाका मागीर हांवें ती म्हाजेर कंप्लेनी जाता म्हणून डिस्कनेक्ट केल्ली डिस्कनेक्ट केल्या उपरांत हांवें सगळे कडेन हँडओवर केलें लेटर आनी कंप्लेनी मातशें आनी एकदां तुमी हें करा कंप्लेनी फक्त म्हाजेर जाता सो दीस इज टोटल 2023 ऑगस्टाच्यान चालू आहा म्हाजेर मॉलेस्टेशन केस सुद्दां घातली म्हाजेर खूब केसी चालू आसा ही जी एक बायल आसा आनी आतां एक मुणकार आसा ती तिच्या वांगडा लागला जेका आमी 2 फ्लॅट 1 शॉप 3 लाख 3 वर्सां भाडें रावपाक दिलें प्लस हँडओवर केलें पोजिशन तितलो एक फ्लॅट तिने काडून आनी कोणाक विकले थंय आमी सायन मारली 6 वर्सां जालीं ती सांगता आपल्याला पयशे ना म्हणून सिल्डिटाक म्हणून आमी तिका 500 काडटा आतां ती सडनली येयला आनी म्हाजेर हिच्या वांगडा रावन केस घालता की तूं फ्लॅटाची सिल्डीट तुवें करपाचें आनी तुवें आमकां फटयलें आनी आपूण भाडकार खंय तिचे ऑक्युपंट कॉलमान नांव आसलें 50 स्क्वेअर मिटरान आतां तो बाय आयज जी बंद केला आमकां WIDन लेटर धाडलेलें की तुमी बाय इलिगल मारला आनी तुमकां कन्स्ट्रक्शनाक 2012च्यान यूज केला सो 3.5 लाख रुपया फायन मारलेली आमी रिप्लाय दिलो आनी आमी सरा वचून मेळ्ळे नाजारेत म्हणून की आमी ती बाय इलिगल मारूंक ना तीच बाय आमी रिनोवेट केला आनी आमी तेच्या कन्स्ट्रक्शनाक उदक यूज करूंक ना तेच्या उपरांत आमकां एक क्लोजर ऑफ वेल म्हणून तेंच्यांनी आनी कंप्लेन घातली की वेल बंद करची पण लोक कितें म्हणटा बिल्डिंगेचे वेल कित्याक बंद आमकां एटलिस्ट ते गार्डनाक तरी यूज करूंक मेळटलें उदक बायचे उदक बी टेस्ट बी केल्ले हेच्या पयलीं मागीर तेंच्यांनी जेन्ना कंप्लेन घातली कितें हांवें मागीर म्हाका कॉपरेट केलें हेल्था वांगडा टेस्टिंग केलें मागीर ते ट्रिटमेंट केली कितें घालून परत टेस्टिंग हांवें मागलें म्हाजें लेटर दिवन जाल्यार ती कॉन्टेमिनेटेड इकोली दाखयतालो सो हांवें कितें केलें डिस्कनेक्ट केलें वयर वयता तें उदक आनी हें केलें आतां म्हणलें तुमकां जाय जाल्यार तुमी PWDचेच यूज करा आनी इकोली काय आमी घालूंक ना जर ती कंप्लेन जावंक जाय जाल्यार गव्हर्मेंटा अगेन्स्ट झगडा तुमी हांगासर जे खणला पळय तेन्ना तो जरो खंयचो तरी कनेक्ट जालो आनी ती इकोली म्हणटा हो तो एक बाय आसा हेती बाय जेन्ना त्या बायचें उदक ना तेन्ना हे ज्यो कंप्लेनी केला ती त्या बायचें उदक हाडटाले मागीर तेका इकोली ना ते बिल्डरान बाय मारला हांगासर तेका इकोली ना हे गटर आसा हे गटराचे मस्किटो येना Table of this well is the same. There's no difference between White Castle and the other areas of well behind it. And the water, if it's contaminated, can be treated. You can treat by chlorine. Even now, this PWD puts chlorine in the water, which they already put liquid chlorine. The chlorine lasts maximum to give that effect for the water. It's about 3 or 4 hours. You test that during 3 hours or 4 hours. 3 hours or 4 hours you test. You will not get any contamination, even E. coli will die. But after 3 hours, nobody is sure what exactly can happen to the water.
I don't want to talk all this आणि business. गोंयांत But, जितके but closing the biotech well is out of question. That well can be treated. Yes. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर आणि वैष्णवी साळगांवकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. गोंयांत कांय कडेन शिवरून जाल्यार कांय कडेन गडगड घालत पावस पडू येता. IMDन 2 तारखेमेरेन येल्लो अलर्ट दिवन पावस येताना सांगातान घसघशीत वारोय घेवन येतलो अशी शिटकावणी दिल्या. आयतारा दीसभर दमट हवामान उरतले, पूण तापमान उणें जावपाची शक्यताय ना. चडांत चड 34 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें 24 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाल्या. पावसा वांगडाच सकाळच्या धुक्याचोय अदमास आसा, जाचो परिणाम सुरवेच्या प्रवाशांक जावपाक शकता. देखून फावो ती जतनाय घेवपाचो सल्लो IMDन दिला. कांय कडेन गडगडाचो पावस पडपाची शक्यताय. 2 एप्रिल मेरेन येल्लो अलर्ट. वादळा वांगडा खर वारें घोळपाची शक्यताय. चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 24 डिग्री सेल्सियस. येरादारी वेळार घेवची जतनाय IMD. सत्री आनी रेनकोट घेवन वचपाचो सल्लो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.